तू मातसो लागीं या मातसो लागीं या शंकर आयज जे रामाचे अरेस्ट म्हणजे डिटेन्शन ताका मार्शलान उखलून हाडलो आनी आतां पुलीस स्टेशनार आख्खो 6 वरां तो रावलो आनी मागीर ताका रिलीज केलो पूण तेजे आख्खे प्रकरण तुमकां कितें सांगपाक जाय? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार काल जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आनी रामाचे जे स्टेटमेंट रामान केले कितें त्या टायमाचेर आमी सुद्दां तेच्या वांगडा आसलेले आनी करपाक जाय आसलेले तेंच्यांनी जितले एक्टिविस्ट ते प्रेसाक आसलेले तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक जाय आसले, एकट्याक अरेस्ट करपाक जायनासलो कितें आमी सुद्दां तेच्या वांगडा उबे आसलेले ते स्टेटमेंट करतना. आतां हांव एक सांगपाक सोदतां, वेंजी बाब तूंच मरे ह्याच सीएमांक कंपेर करतालो भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा. एकूच म्हाका सांग, भाऊसाहेब बांदोडकर असली चीपपणा करतालो आसलो? हे चीप मरे, हे चीप. एक सामान्य मनीस केन्ना उलयता? सामान्य मनीस जेन्ना फ्रस्ट्रेट जाता, जेन्ना लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाता आनी आयज लोकांक ती दिसता कितें लोक उलयना आमकां खबर ना पूण आमी उलयतले, आमचें कर्तव्य ते. ह्या भारत देशाचे नागरीक आमी आनी जे चुकीचे जाता ह्या डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिला ते उलोवपाक. आमी उलयतले आनी उलयत रावतले. केसी घाला, अरेस्ट करा, फाशी दिया, फेस करपाक रेडी आसा आमी. आमकां लोकांचे कोणाचे पडलेले ना. आमी आमच्या स्वताच्या हक्का खातीर भायर सरले. जे चुकीचे जाता तेचेर उलयतले आमी. आनी आयज जो सीएम बसला खुर्चेचेर तो चुकीचे करता. भियालो, रामा काणकोणकाराक भियालो, इतल्यानूच भियालो. फुडें खूब आसा मरे, अरे खूब आसा. आनी तेणी काल एकूच स्टेटमेंट केला ते आयज रामा काणकोणकारान केला. लोक आख्खे गोंयचे इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, फाल्यां हेच लोक स्टेटमेंट करतले आनी सगळे मिनिस्टरांच्या अगेन्स्ट, पॉलिटिशियनांच्या अगेन्स्ट करतले. कित्याक रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट केले ते हेचो विचार केलो तूं? रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट कित्याक केल्याचो विचार केलो? रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट कित्याक केले तर सांकवाळ पंचायतीच्या मिटिंगेक मायग्रंट लोक येता आनी हम तुमकां जिंदा गाड देगा म्हणून सांगता आनी ते सुद्दां आमच्या पंचायत थंयसल्यांचे. आनी कोण एक्शन घेयना, पुलीस एक्शन घेयना. ह्या पुलिसांक टायम मेळ्ळो रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करपाक? ह्या पुलिसांक रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करपाक टायम मेळ्ळो? कितें रे? आनी तो काल कोण स्टेटमेंट केला न्हू मायग्रंट, तेका अरेस्ट करपाक टायम ना तुमचे कडेन? ह्याच्या पयलीं पंचाचेर तेणी हात घातलेलो आनी तेचेर केस केल्लेली. त्या टायमार सुद्दां तेका अरेस्ट करूंक ना. पूण त्या पंचांचेर केसी जाले, सांकवाळच्या लोकांचेर केसी जाले. कितें रे? दॅट मीन्स म्हाका एक सांग रे सीएम, आयज तूं येद्या मोठ्या खुर्चेचेर बसला आनी ही बारीक सुरीक कामां करपाक लज दिसना तुका? कितें रे? अरे शेमफूल एक्ट. रामा काणकोणकार एक सादो मनीस तो गोंयच्या हिता खातीर झगडटा, गोंयकारांक खातीर झगडटा, न्याया खातीर झगडटा. आमकां गोंयकारांक न्याय दी म्हणून. कोणाच्या चेडवाचेर रेप जाता जाल्यार वो रामा काणकोणकर उबो रावता. खंयच्या गांवांत अन्याय जाता वो रामा काणकोणकर उबो रावता. खंय दोंगर कट करता वो रामा काणकोणकर उबो रावता. खंय शेतां पुरता वो रामा काणकोणकर उबो रावता. कितें रे? तुजें सरकार उबें रावन, तुजें सरकार आयज गोंय काबार करपाक उठला. तुका राग जर येता न्हू, तुका राग येवपाक जावो. जेन्ना आमची म्हादई वयता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो. आमची शेतां काबार करता तेन्ना राग येवपाक जावो. लँड कन्वर्जन जाता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो. कितें रे? बायलांचेर रेप जाता तेन्ना तुका राग येवपाक जावो. मोलेस्टेशन 2 वर्साच्या भुरग्याचेर जाता त्या टायमार तुका राग येवपाक जावो. कितें रे? ह्या गोष्टींचेर तुका राग येना. तुका आमची फॉरेस्ट कन्वर्ट करता त्या टायमार तुका राग येना. कितें रे? राग केन्ना येता? कोणी तुमकां कितें म्हटलेले राग येता? अरे म्हणटलेच मरे, दिस इज अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. हे स्टार्ट जाला आतां. हेच्या फुडें कितें जायत न्हू तुमकां सोंसपाक जावचें ना. एटॅक येवन मरतले, मेले न्हू, एटॅक येवन मरतले तुमी. कित्याक आयज तुमी गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण केला, काबार केला सामान्य गोंयकाराक. अरे कोणूच खूश ना आयज, कोणूच खूश ना. कितें रे? देवांची नांवां घेवन, देवांचो प्रोपगंडा करून आमचे पोट भरचे ना. अरे तुम्ही देवांची झाडां मारपाक उठल्या मरे. त्या टायमार तुका राग येना? काप्रेश्वराच्या वडाचे झाडां मारपाक सोदता येना? कितें रे? त्या टायमार राग येना तुका? कितें रे? आनी कोणी जर तुका कितें म्हटलेले राग येता, कोणी काय म्हणू ना तुका. आमी रामा काणकोणकाराक सपोर्ट करता, कालूय करतले आनी आयजूय करतले, ह्याच्या फुडें करतले आमी. कित्याक तेणी कांय चूक करूंक ना. आयज रामा काणकोणकर उलया, फुडें सगळे गोंयचे लोक उलयतले. परत एक सांगता तुका, तूं तेका तुम्ही कितें एक्टिविस्टांचो अते 8 लाचार तुमच्या वांगडा गेले, 8 लाचार तुमच्या वांगडा गेले म्हणून तशें आमचे तोंड बंद करपाक सोदता? जावचें ना तोंड बंद. आमी ह्या माय भुमी खातीर मरपाक भायर सरले. मारून उडय, फाशी दी, गाडये पोना घाल. कितें रे? उदकान बुडोवन मार, फादर बुजबाकाक मारला तसो. पूण आमी फाटीं सरचे ना. आयज हे स्टार्ट जाला.
आयज रामा काणकोणकार आफोन येला मरे, आयज जे स्टार्ट जाला कळ्ळें तुका, हे आमीच सोपयतले. आयज काळाची गरज आसा तूं त्या खुर्चे वयल्या देंवपाची. आयज काळाची गरज आसा तूं त्या खुर्चे वयल्या देंवपाची. कित्याक गोंयांत कांयच सारकें ना. आयज तूं आमचे जमिनी काबार करपाक उठला. आयज मॅसिव्ह लँड कन्वर्जन करपाक उठला तूं. आयज आमची शेतां, डोंगर, रानां, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज कांयच सेफ ना तुज्या ह्या राजवटीच्या अंडर. कितें आनी वेन्झी वेगस बाप आयज क्लोज करतना तुका सांगता, तूं चुकीचे स्टेटमेंट केलेले एका भाऊसाहेब बांदोडकरांना कंपेअर करून. एक्चुअली केस तुमचेर जावपाक जाय चुकीच्या मनशांना एका कंपेअर केल्या बद्दल. आयज कंप्लेनी करूंक जाल्यार तुमचेर करपाचे मरे. लोक ओगी रावले, तुमचेर करपाचे. वो नरसंहार जो चलयला न्हू तुमी, वो नरसंहार कसिनोचो, कोळसेचो, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचो, सांकवाळे भुतानी लोकांनी पळयला. काल शिकेरी लोक थंय प्रोटेस्टाक. अरे कशें सरकार बरें चलयले ते सांग रे तूं. कशें सरकार बरें चलयले ते सांग. आयज ईच अँड एव्हरी डे वो आझाद मैदान रडटा हांगासर. वो आझाद मैदान रडटा कित्याक तर एक्टिव्हिशन हांगा बॉब मारता. तुमच्या नांवान बॉब मारता. कित्याक तर तुमी आयज गोंयचे फुडले पिढयेक काबार करून सोडला सगळे. कांयच दवरूंक ना तुमी सारखे. अरे तुमी उदीक काडला मरे आमच्या तोंडातले म्हादईच्या मार्फत. उदीक काडला. तुमकां मात सुद्धा दया मेळना. हांसोन काल छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जयंतीक भाशणां दिता. पोकळ भाशणां. कांयच दम ना त्या भाशणांनी. कांयच दम ना. तुका जर खरें जर गोंयचे हीत जपपाक जाय आसलेले जाल्यार तूं आमचें पर्यावरण राखतलो आसलो. न की अशें हें करून रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करून तुका कांयच मेळपाक ना बाबा. तेजे कडेन कांय ना. तो फकीर तो कितें रे, कांय ना. बेल घेतल्या रे. हांव बेल घेवना. हांव घेवचोय. एक सांगता आनी तुका लास्ट सांगता. अरेस्ट करपाचे न्हू. काल जे सगळे उबे आसलेले हांगा ह्याच जाग्याचेर तांकां सगळ्यांक अरेस्ट कर कापासता दहा जाले. तुका कितें सांगपाचें चॅलेंज तुका सांगपाचें ते सांगलें. आनी हांव तुका डायरेक्ट सांगता तुजें रेजिग्नेशन मागता. हांव टीसीपी मिनिस्टराचें मागता आनी पंचायत मिनिस्टराचें मागता. कित्याक पयर जो प्रकार घडला सांकवाळ पंचायतीन, हांव सांगता एका पंचायत मिनिस्टर ताका जबाबदार आसा. आनी गोंयकारांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.